करपाक? सो एक्चुअली सगळें स्टार्ट जालें फादर डेजल लागून. बिफोर लायक लास्ट इयर आमी गोड वचपाक स्टार्ट केलो तुमी. बिफोर दॅट म्हाका दिसना लोटल्यान गॉड जाता म्हण इन द चर्च. सो एवरीथिंग स्टार्टेड विथ फादर डेजल. लास्ट इयर आमी धाकटो गॉड केल्लो एंड दीस इयर फादर डेजल वॉज लायक हे पाट आमी व्हडलो गॉड करुया. And then it started. We were supposed to start on the 3rd, but ओय सकाळ जाली and late start केलो. And then आम सगळे मोस्टली कोण काम करताय ते फादर बाबा फुटबॉल खेळपी. सो एकलो जालो थ्रू अस आमगे आनी फ्रेंड येयले जे इन्वॉल्व आसूं नाय चर्चान. नॉट ओन्ली क्रिश्चियन्स बट आमगे जे हिंदू फ्रेंड्स आहाय ते देखून आमकां हेल्प करपाक नानी. And this was like there was an unity between all of us. ओल सकाळ जाल्लें जायते बट आमगे सजेशन तेंगे सजेशन सगळ्यांगे मेळून अलॉंग विथ फादर्स गायडन्स आमगे हें जालें. ओके. अशें आयकूं येता की लोटली एक विलेज सदांच जात धर्म दवरनासतना एक युनिटी आसता तें तुवें आयज दाखोवन दिलें. सो इज दीस वॉट वॉज द हॅपीनेस इन दीस? लायक बराबर काम करपाक कितें कशें दिसलें तुमकां? या वी बिकॉज ते कोण डूस करपाक भुरी जाल्ले दे हॅव नो नॉलेज. सो इवन दे गॉट टू नो समथींग न्यू आनी तेंगले व्यूज आमकां मेळ्ळे कित करपाचे केसो करपाचे बिकॉज इट वॉज समथींग न्यू टू देम हें करपा म्हणल्यार अबाउट द सीन्स एंड ऑल. ओके. सो दॅट्स इट. या थँक्यू सो मच. चडशे ट्रस्ट पडोवंक ना कित्याक हे जे तरणाटे हांगासर गोठो करूंक आयिल्ले ते सगळे वावराक वचपाचे कोण शिकपाचे कोण ना सगळे चडशे कामाक वचपाचे तरणाटे. आनी ते आपले काम काबार जाल्या उपरांत 7 येवन 7:30 येवन वावर सुरू करताले. कांय फावटी 11 पासून जाल्यात आनी लास्ट 2 दीस आमी मातशे लेट गेल्यात कंप्लीट करूंक. पेरंट्सांचे तितली हें जावंक ना पूण 2 जाण आवयन म्हाका सांगले फादर आपलो भुरगो हे दिसांनी इगोर्जी पडलेलो आसा ते म्हाका एकदम बरें दिसलें म्हणूंक लागली. एकली पेरंट्स जेन्ना विजीट करूंक गेलो तेन्ना सांगूंक लागली. नाजाल्यार तो खंयसर आसतालो लेट येतालो पूण इगोर्जी कडल्यान आसा फादराक बरोबर आसा म्हूण म्हाका आयकून एकदम बरें दिसलें. एकली आवयन म्हाका 2 जाण आवयन म्हाका सांगला. ओके. द लास्ट मेसेज फॉर एंटायर यूथ ऑफ गोवा सगळ्या युथांक? एकूच मेसेज म्हणल्यार पयले आमी आमचे गोंयांत आनी उदीक करून साचपी जायते गोटे करताले पूण आतां तितले दिश्टी पडना. आनी उदीक तरणाटे भुरगे करताले पूण आतां तितले दिश्टी पडना. पूण मागतलो हे जे आमचे ट्रेडिशन आसा ते आमी चालूच दवरूंक आनी हे वावर मुखार व्हरतलो जाल्यार मिशन व्हरतलो जाल्यार उदीक तरणाट्यांनी मिसळ आसूंक गरज. सो मागतलो तरणाट्या लागीं आखे गोंयच्या उदीक इगोर्जीक लागीं येवन जे कितें तुमी देवा कडल्यान घेतलां ते दुसऱ्यांक पुरगोटूंक हीच एक मेसेज.